नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सोशल मिडिया वयल्या रिलांक लागून महाराष्ट्रात वाडल्या जमनी विकपाचे प्रकार. रिलांक लागून गोंय लेगीत जाला काबार. गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाची प्रकरणां आसा सुरू. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेन दिले गोंयचें उदाहरण. युनिटी मॉलाचो वाद चला तापत. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान चिमलाच्या थळाव्या मुखार येवन करची भूमिका स्पश्ट. ते सरकारा वांगडा आसा काय चिमलाकारा वांगडा? थळावे मागतात जाप. हंड्रून वागातोर दर्याचेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादान आपल्याचो जीव घालतात धोक्यात. दर्यादेगेर बरयल्ल्या शिटकावणी फलकाचेर करता आडनदर. संबंधीत खात्यान ह्या प्रकरणान दिवचे लक्ष. थळाव्यांची मागणी. तुये रैना मैदानाचेर अभंग रिपोस्ट ह्या सांस्कृतिक कार्यावळीक परवानो नाशिल्ल्यान उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान बंद उडोवपाचो आदेश आयिल्ल्यान पेडणेकारांनी तिडक उक्तायत केलो खर निशेध. कोलवाळ सेंट्रल जेलीत प्रशासनान अचकीत घाली धाड. बंदखणीच्या वेगवेगळ्या ब्लॉकांतल्यान सुमार 48 मोबायल केले जप्त. ते भायर मोबायल चार्जर, पॉवर बँक, सिगरेट, तंबाखू, चुनो तशेंच गांजा लेगीत केलो जप्त. जुव्या पुलाची वायट स्थिती जाल्ल्यान रेवोडा जुवेच्या थळाव्यांनी केलें आंदोलन. पुलावयल्यान येरादारी करप धोकादायक, सांगता थळावे. पुलाचें काम करतले सुरू. नवो पूल बांदतले. आमदार हळर्णकाराचें आश्वासन. आता पळयात खबरो विस्तारान. सोशल मिडिया वयल्या रिलांक लागून जमनी विकपाचे प्रकार वाडल्यात. महाराष्ट्रात कांय तरणाटे कोकण वाठार, दर्यो, सैम हे सारकिली थळां रिलांत दाखयतात. ताका लागून महाराष्ट्रांतल्यो जमनी विकपाक लागल्यात. ह्या रिल्सांक लागून भायल्या लोकांक ह्यो जमनी विकत्यो घेवप सोंपें पडटा. अशाच रिलांक लागून गोंय लेगीत काबार जाला म्हणून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी गोंयचें उदाहरण दिलें. रिल्सांक लागून गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाची प्रकरणां सुरू आसात. हाका लागून थळावी संस्कृताय आनी पर्यावरणाक फटको बसला अशें राज ठाकरे सांगता. हंड्रून वागातोर दर्याचेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादान स्वताचो जीव धोक्यात घालतात. तशेंच दर्यादेगेर बरयल्ल्या शिटकावणी फलकाचेर पुराय आडनदर करतात. देखून संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेर चडांत चड जीवरक्षक तैनात करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंय गिरेस्त सांस्कृतीक दायज, दर्यान रुचीक जेवणा लागून फामाद आसा. तशेंच गोंय हें पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर येतात, मात नेमांक पाळो दिनात. खास करून अंजुना वागातोर दर्यादेगेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादात स्वताचो जीव धोक्यात घालतात. शिटकावणी फलक आनी तांबड्या बावट्याक आडनदर करून घातक आशिल्ल्या सुवातेचेर वचून फोटो क्लिक करतात. वेगान येवपी ल्हारां, उदकाचो खोल प्रवाह आनी अचकीत वाडपी भरती आनी सुकती कडेन दुर्लक्ष करून फकत कांय खिणां खातीर रोमांच आनी सोशल मिडियाचेर फोटो घेवपा खातीर जीव धोक्यात घालता. ह्या बेपरवा वागणुकेक लागून दर्यादेगेर अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. हे फाटभुंयेर संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेर चडांत चड जीव रक्षक तैनात करपाची मागणी थळावे करीत आसा. पर्यटन हो गोंयचो गुणधर्म जावन आसा, पण आज पर्यटन खंय तरी धोक्यान आसा गोंयान अशें म्हणपाक काय हरकत ना. पण त्या भायर आज जे पर्यटक गोंयान येतात ते खंय तरी आपलो जीव मुद्दम धोक्यान घालता काय ह्या बद्दलूच ही स्पेशल स्टोरी जावन आसा. नमस्कार, येवकार. हांव विणा मांद्रेकर आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात अंजुना वागातोर बिचाचेर आनी म्हाज्या फाटल्यान हो जो तुमी सायनबोर्ड पळयता, हो सायनबोर्ड असो म्हणटा की एक जी एरिया जाली आफ्टर दॅट तो म्हटल्यार बिचार एक एरिया जाली काय तो डेंजर झोन जाता. सो सगळ्या लँग्वेजीन थंय अशें बरयल्लें आसा की तुमी हो झोन जो आसा तो क्रॉस करनाकात. बट कांय ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात मुद्दम फोटोज मारपा खातीर हो जो झोन आसा तो क्रॉस करून ते फुडें वतात, फोटो मारतात. पण जेन्ना
फोटवांच्या बोळान ही जी खडपां आसात हांगासर जर कोणाची प्राणहानी जाता, कोणाक कितें हानी जाता जाल्यार हेका जबाबदार कोण असो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. कारण ह्यान पयलीं आमी गोंयान पळयलां की अशेंच जेन्ना ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात फोटो मारपा खातीर अशेंच वयर खडपांचेर चडटात, खडपांवयल्यान वयर पडून ते मरण पावतात. सो अशी जेन्ना घटना गोंयान पयलीं घडलेल्यो आसात तेन्ना आतां ही जबाबदारी घेता कोण? कारण पळोवपाक गेल्यार वयता त्या बिचांचेर वयता थंय आमकां हे बोर्ड्स रेड फ्लॅग्स फाटल्यान म्हाज्या जशें आसा तशें पळोवपाक मेळटा. पण हाची जबाबदारी कोण घेतलो? हांगासर एक लायफगार्ड सुद्धा जो आसलो जाल्यार आख्ख्या बिचार तो एकटोच धावू शकना. सो खंय तरी ऑथॉरिटीं कडेन अशी मागणी आसा की आनी व्हॉलंटियर्स जे आसात ते हांगासर अलॉट करचे, जाणे करून जी फुडें हांगासर प्राणहानी कोणाची जातली ती जावची ना, ती टळटली. कोलवाळ सेंट्रल जेलीत जेल प्रशासनान अचकीत धाड घाली. प्रशासनान धाड घालून बंदखणीच्या वेगवेगळ्या ब्लॉकांतल्यान सुमार 48 मोबायल फोन जप्त केले. ते भायर कारवाय करून मोबायल चार्जर, ब्लूटूथ इयरबड्स, पॉवर बँक्स, फास्ट चार्जिंग केबल्स, सिगरेट, तंबाखू, चुनो तशेंच गांजा आनी चरस सारकिले ड्रग्सूय जप्त केल्यात. कोलवाळ सेंट्रल जेलीत बंदखण महानिरीक्षक चौरासिया हांच्या फुडारपणाखाला पुलिशेन अचकीत धाड घातली. ह्या धाडीत प्रशासनान बंदखणीच्या वेगवेगळ्या ब्लॉकांतल्यान सुमार 48 मोबायल फोन जप्त केले. तशेंच पुलिशेन मोबायल चार्जर, ब्लूटूथ इयरबड्स, पॉवर बँक, फास्ट चार्जिंग केबल, सिगारेट, तंबाखू, चुनो तशेंच गांजा आनी चरस सारकिलो ड्रग्सूय जप्त केले. उपरांत प्रशासनान जेलींतले सगळे चार्जिंग पॉयंट्स काडून उडयले. हे सगळे चित्र पळयले जाल्यार बंदखणीची सुरक्षा आनी प्रशासना विशीं गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्यात. कोलवाळ बंदखणीत मोबायल चार्जिंग पॉयंट्स आनी आलिशान सुविधा आशिल्ल्याच्या आरोपा उपरांत ही कारवाय जाली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर. राज्यात नव्यान तयार केल्ल्या कुशावती जिल्ह्याचे मुख्यालय तशेंच हेर मुळाव्या सुविधां खातीर केंद्र सरकाराकडेन 500 कोटी रुपयांच्या खासा पॅकेजीची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मागणी केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्ली हांगा जाल्ल्या प्री बजेट बसकेत मुख्यमंत्री सावंतान ही मागणी केली. ह्या बसकेत उद्देजीक वसाहत, महामार्ग, रेल्वे, भलायकी सेवा घटमूट करप, न्हंय संरक्षण, हुंवाराचेर नियंत्रण, कोयर वेवस्थापन, उर्जा उपक्रमांकांक आदार तशेंच हेर मुळाव्या सुविधां खातीर राज्य सरकारान वट्ट 3,960 कोटी रुपयांची केंद्र सरकाराकडेन मागणी केल्या. पश्चिम बंगालात गाजिल्ल्या कोळसो घोटाळ्यांतलो भ्रष्टाचार आता थेट गोंय विधानसभा वेंचणुके मेरेन पावला. ईडीच्या चौकशेत आस्पावीत आशिल्ली एक कंपनी म्हळ्यार कोलकाताची आर कांतीलाल हाचें नांव आसा. लाल हांचें नांव ह्या नादी लेगीत आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली सोरो घोटाळ्याच्या चौकशेत लेगीत उजवाडाक आयिल्लें. आयपॅक ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी जी तृणमूल काँग्रेसी सयत जायत्या राजकीय पक्षां संबंधित आसा. पूण ह्या अहवाला संदर्भात आयपॅक कंपनीन सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचो दावो ईडीन केला. पळयात. पश्चिम बंगालातल्या फामाद कोळसो घोटाळ्यांतलो भ्रष्टाचाराचे दौर आतां थेट गोंयच्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन पावल्यात. राजकीय सल्लागार कंपनी आशिल्ली आयपॅकान कोळसो घोटाळ्यांत सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचो सणसणीत आरोप ईडीन केला. ह्या संदर्भात ईडीन कोलकातात आयपॅकाच्या कार्यालयांचेर आनी संघटनेचे संचालक प्रतीक जैन हांच्या घराचेर धाड घालून महत्वाचे कागदपत्रां जप्त केल्यात. ईडीच्या तपासणे मुखार आयिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोळसो घोटाळ्यांतले मुखेल आरोपी अनुप माजीच्या लागच्या वांगड्यांनी व्हॉट्सएप चॅटाच्या माध्यमांतल्यान वा वेव्हाराचेर नियोजन केल्ले. ही 20 कोटी रुपयाची रक्कम कोलकाता सावन संबंधित कंपनी वरवीं गोंयांत धाडली. आर कांतीलाल आनी राजेश मगनलाल टीएमसीच्या वेंचणुकेच्या प्रचाराच्या खर्चा खातीर गोंयांतल्या एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक ही रोख रक्कम दिली असो आरोप आसा. ह्या प्रकरणा संबंधित सागर कुमार पटेल, अक्षय कुमार आनी पंकज मालीक या व्यक्तींची विधानात नोंद केला आणि ही रक्कम संदर्भावरवीं मेळ्ळी आणि आयपॅक कामा खातीर वापरली अशें ताणें कबूल केला अशेंय ईडीन बंगालच्या हायकोर्टात सांगला. हे कारवाये वेळार एक व्हड राजकीय वादूय निर्माण जाला. अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन कोलकाता हांगा जाल्ले धाडी वेळार गुन्यांव जाल्ले सुवातेर भेट दिवन चौकशेक आडमेळी हाडली आनी म्हत्वाचे पुरावे नश्ट केल्यात असो गंभीर आरोप ईडीन केला. हाचे आड ईडीन कलकत्ता उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी केल्या. दुसरे वाटेन तृणमूल काँग्रेसीन हे आरोप न्हयकारल्यात आनी येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय एजन्सीचो राजकीय रणनिती खातीर गैरवापर जाता आनी गुप्त डेटा चोरतात असोय प्रतिकार केला.
बंगालातल्या कोळशाच्या घोटाळ्यांतल्यान न्हय तर दिल्लीतल्या सोऱ्याच्या घोटाळ्यांतल्यान मेळिल्ले पयशे फाटले गोंयचे वेंचणुकेंत वापरिल्ल्याचो दुबाव ईडीन ह्या नादी लेगीत उक्तायल्लो. आतां ह्या नव्या खुलाशाक लागून गोंयच्या राजकीय मळार व्हड बोवाळ निर्माण जाला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी बुधवारा उच्च न्यायालयात जातली आनी ह्या संदर्भात रॅकेटात आनी कितली व्हडली नांवां आसात हाचेर सगळ्यांचेच नदर तिगून आसा. जशे आप पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे गोंयांत येवन ईडीन कारवाय केल्ली तशीच तृणमुलान काम केल्ल्या फुडाऱ्यांची गोंयांत कारवाय जातली काय? दोनूय प्रकरणां सामान्य आशिल्ले आनीक एक नांव म्हळ्यार सागर पटेलाचें. कोलकाता सावन गोंयांत गुन्यांवांतल्यान मेळिल्ले सुमार 20 कोटी रुपयांची येणावळ आर कांतीलाल फर्मा वरवीं हस्तांतरीत जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. गोंयांत हवाला हस्तांतरण हाताळपी कर्मचारी सागर कुमार पटेल असो दावो शुक्रारा एजन्सींतल्यान केला. गोंयांतल्या आर कांतीलाल कंपनीचो कर्मचारी आशिल्लो पटेल होवूय हवाला चॅनलांतल्यान निधी व्हरपाचो भाग आशिल्ल्याचो आरोप सोरो घोटाळो केसींतय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हडफडे बस दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजर विजय कुमार सिंग हाका अंजून पुलिसांनी अटक केली. दुबावित आरोपी मूळ झारखंडचो. उजो लागल्या उपरांत दुबावितान गोंयांतल्यान ताच्या गांवाक पळ काडिल्लो. निमणे अंजून पुलिसांनी ताका अटक केलो. शेनवारा दुबाविताक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात हजर केल्यार न्यायालयान ताका 8 दिसांची पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायली. बर्ज फायर ट्रेजडी 6 डिसेंबराची गोंयांतली ती काळी रात जी गोंयकार न्ही पुराय भारतान कोणूच केन्ना विसरूंक पावचो ना. आणि ह्याच केसीचे रिलेटेड जे सगळे एक्यूज आशिल्ले क्लबाचे ओनर्स म्हणा, स्लिपींग पार्टनर्स म्हणा, बाकीचे मॅनेजर्स म्हणा, हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाक आयिल्ली. तसोच ह्या वेळार जो मेन तांचो ऑपरेशनल मॅनेजर स्पॉटार आशिल्लो ताणें इन्सिडंट जाताच स्पॉटा वयल्यान पळ काडलेलो. आणि तो मूळ झारखंडचो जावन आसल्या कारणान तो झारखंड फरार आशिल्लो. ताका अंजुना पुलिसांची एक स्पेशल टीम सोदपाक झारखंड गेल्ली आणि काल ते तांकां गोंयांत घेवन आयिल्ली आसा. गोंयांत हाडटाच ताका डिटेन करून ताका म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान जो आसा तो प्रोड्यूस केल्लो आणि कोर्टान ताका 8 दिसांचो रिमांड जो आसा तो दिलोलो आसा. फुडली इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रेकर, अंजुनच्यान. 5 दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत पयराचे साळगांवकर मायनिंगे वयली मिनाची येरादारी एकदाची शेनवारच्यान सुरू जाली. मात थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचें उतर कंपनीन पाळ्ळें ना जाल्यार आमी परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. शेनवारा राती उसरा लोकांनी हो निर्णय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार लेगीत घाला. पळयात पुराय बातमी. ट्रकासयत आमकां काम दियात मेळून 5 मागण्यो करीत पयरेच्या थळाव्या लोकांनी फाटल्या सोमाराक साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडयली. काल शुक्रारा मेरेन ही मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. शेनवारच्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाची हालचाली सुरू केल्ल्याची खबर मेळटकच शुक्रारा राती उसरा थळाव्या लोकांनी जमा जावन आपली भुमिका स्पश्ट केली. रातच्या 1 सुमार 12:30 सुमार मिटींग जाली. रातच्या जे आडयले आमी ट्रक आसले ते सोडले. सांगिना मरे कलेक्टर, मामलेदार, PI सगळे टोटल लोक आसले. टोटल कलेक्टर आसले आणि कलेक्टर फुड्यान ती कंपनीचे मनशे नासले ते दिसा येयले रातचे आनी मिटींग जाली. आनी मिटींगेक कितें सांगले, जे आमचे 5 आहा ते प्रश्न आहा ते सॉल्व करता म्हणून. आनी आमकां 1 मिनीट जेन्ना 5 प्रश्न आहा ते सॉल्व करता कलेक्टरान सांगिना बरं की 2 पयलीं करता सांगले, कामदाराचे आनी ट्रकांचे. त्या प्रमाणे आमी उगी रावले करता म्हणून आमी त्या पर्यंत जेन्ना मिनिट्स हातीन दितले ते दितकूच काम चालू करता. अजून तरी तेंच्यांनी आमकां त्या ज्यो आमच्यो जाल्यात. आमी आतां कितें केलें जाल्यार आमचे भुरगे कामाक लागून आपल्या हक्काक लागून झगडटा. पूण म्हाका दिसता कंपनी कितें सांगता पळय ते आपल्या उतराक कांयच आमकां सारकें स्पश्ट दिना. आनी ज्यो मेरेन पळय आमकां कंपनी आमच्या भुरग्यांची कामाक घेयना, ट्रकांचे सॉल्व करिना, तो मेरेन आमी काम चालू करूंक दिवची ना. आमचो हक्क जाय. आमी तेंच्या गांवान वचून हक्क मागना, आमच्या पयरा गांवाचो हक्क मागता. आनी हितून आमकां कोणूच आडोवंक शकना वो कांयच म्हणूंक शकना. ही आमी सगळीं बायलां आहा पळय आमच्या भुरग्याच्या गांवच्या फाटल्यान आहा. आनी जो पळय आमकां कोण सपोर्ट करिना आमच्या गांवच्या फाटल्यान आहा पळय ताका आमी सपोर्ट करची ना. ह्यान फुडें आमचो फूल सपोर्ट आमकां गांवच्या लोकां कडेन आमच्या गांवच्या भुरग्यां कडेन करूंक जावो. आनी ह्यान फुडें कंपनीन आमकां कसले अशें रस्त्यार हाडून उबे करपाचें दवरपाचें ना. ह्यान फुडें तर आमकां कंपनी अशी करी ह्यान फुडें आमी खूब आनीक बायलां गांवची सगळीं सपोर्ट करतली आनी अशीच हें करतली. आनी त्यान फुडें आमी काम सुरू करूंक दिवची ना तांकां. 4 दिसां पयलीं तेंची जी ट्रान्सपोर्ट आहा तो होल्ड केल्लो आनी तेंचे डिमांड्स आहा हे आयकना कंपनी म्हणून तेंच्यांनी तो डिसिजन घेतलेलें. तेच्या नंतर तेंच्यांनी डिस्कशन जेन्ना होल्ड केलें 2 दिसां नंतर मॅनेजमेंट तेंचे कडेन उलोवपाक येयले
आनी मिटींग घेवन तांकां तेंचे डिमांड्स आयकोन घेतले. पण तरी आसतना ग्रामस्थांनी ते काम चालू करपाक दिलें ना. मागीर मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमी काल हांवें ही मिटींग परत अरेंज केली. भितून डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, ट्रक ओनर्स असोसिएशन, हांव आसलो आनी ग्रामस्थाच्या वतीन विजय पोळे हेंच्यांनी रिप्रेझेंट केल्लें. मजगती शुक्रारा रातच्या 11 वरांचेर पैराचे लोक आमदार प्रवीण सेठ हाका मेळ्ळे. आमदारान लोकांचे म्हणणे आयकून घेवन सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. गोंयांत सध्या अभंग रिपोस्टाची चर्चा बरीच चल्ल्या. तुवें रयना मैदानाचेर अभंग रिपोस्ट ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीक परवानो नाशिल्ल्यान 10 तारखेक उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान बंद उडोवपाचो आदेश दिल्ल्यान पेडणेकारांनी खर तिडक उक्तायली. दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीर इव्हेंटाक परवाने आसतात काय? ही सगळी निमतां सूड घेवपाच्या नादान ही कार्यावळ बंद उडयल्या असो सणसणीत आरोप पेडणेकारांनी केला. पळयात. गोंयच्या चडशा वाठारांनी सध्या अभंग रिपोस्टाची चर्चा बरीच नेटान चल्ल्या. तरणाट्यांची तर ह्या व्हड कार्यावळीक बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा. पार्शेची सातेरी भगवती संस्था कितलीशींच वर्सां जाली सांस्कृतीक कार्यावळीक घडोवन हाडटात. अंदू हे संस्थेन शेनवारा 10 तारखेक तुवेच्या रयना मैदानाचेर फामाद अभंग रिपोस्ट घडोवन हाडपाचे थारायल्ले. 3 दीस बरीच नेटान तयारी चलिल्ली खंय. तशेंच कार्यावळीच्यो टिकेटी लेगीत खपिल्ल्यो. शेनवारा सांज वेळार हजारांनी गोंयच्या चडशा वाठारांतले तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत लोक तुवें रयना मैदानाचेर पाविल्ले. पूण मात कार्यावळ सुरू जावच्या आदींच उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांतल्यान बंद उडोवपाचो आदेश आयिल्ल्यान पेडणेकारांनी खर तिडक उक्तायली. तशेंच दर्यादेगांचेर जावपी इव्हेंटांक कशी मान्यताय मेळटा आनी ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीक कित्याक ना अशी जाप मागली. ही सगळी निमतां हो सूड घेवपाचोच प्रकार. अडचणी आशिल्ल्यो जाल्यार आदींच कित्याक सांगूंक ना? कोण पॉलिटिकल लोकप्रतिनिधी आसा तांकां 2027त पेडणेकार सारकी जागा दाखयतले खंय अशेंय खुबळिल्ल्या पेडणेकारांनी सांगले. ह्यो जो प्रोग्राम जो आसलो त्या प्रोग्रामाक जो कितें डेप्युटी कलेक्टरान हे ऑर्डर काडून स्टॉप केलो तो तेचो हांव निशेध करता. कित्याक तर आतांच आमच्या उद्यान सांगल्या प्रमाणे त्यांनी परवाच्या दिवशी सांगूंक जाय आसलें. ऑन दी स्पॉट काल रावंक जायनासलें. पयर तांकां सांगपाक जाय आसलें की ह्यो प्रोग्रामाक बाबा परमिशन ना जावं कितें आसा तें तेणी पयर क्लियर करपाक जाय आसलें. इतले आयज लोक येवन इतले लोक हंयसर तिकेटी काडून पावोन आनी अशें जावप हें बरोबर न्हू. आनी दुसरें म्हटल्यार हो एक सांस्कृतीक कल्चरल प्रोग्राम, एक बरो प्रोग्राम आनी ह्या प्रोग्रामाक निदान सपोर्ट मेळपाक जाय आसलो. आमी सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो. जे पॉलिटिकल लिडर आसात तेंच्यांनी तरी दिवपाक जाय आसलो. कित्याक आयज उदयान सांगलें तें खरें आसा की इल्लिगल जायते गोश्टी आयज आमच्या मतदारसंघात जातात. जायते इव्हेंट जातात, जायते बीच पार्टे जातात. तेचेर कोणाचेच परमिशन ना. खंयची परमिशनां घेतात ते? हे पार्टे ड्रग्स पार्टे. हेका परमिशनां कोण दिता आनी कोणाची परमिशनां घेतात? हे सगळें इल्लिगल जाता. तेन्ना तांकां कळना. आनी हे जे असले सांस्कृतीक प्रोग्राम बंद करपाक हेच्या फाटल्यान कोण आसा पळय ते लोक पिशे ना. लोकांक सगळें खबर आसा कोण पॉलिटिकल लोकप्रतिनिधी आसा कितें आसा पळय ते आपणाक स्मार्ट सजमाता पळय चड. तो थोडे दीस उरल्यात. ते थोडे दीस जाले काय ताका कळटलें हें इलेक्शन येवन 2027चें त्या टायमार ताका कळटलें कितें आहा तें. तो चड आपणाक स्मार्ट सजमाता पळय ते ताका कळटलें थोडे दीस राव. आतां जें कितें चल्लां पळय हे लोकांचे पळय हॅरेसमेंट करप, लोकांचे रिवेंज घेवप, सूट घेवप, आमी तेतून बळी पडलेले आसा. आमी जाणा आमकां कितले त्रास जाल्यात ते आवाज मातसो कितें उलयलो न्हू काय ते सूट घेवप पळय आमी सगळे रस्त्यार घातलेले आसा. आमकां पडोंक ना आनी आमी कॅर करिना. पण आमी इतलीं वर्सां आमी पळय काम करता पळय ते आमी अशें चोचरेपणा आनी चमचेपणा करपी मनीस आमी न्हू. आमी कितें आसा तें आमचो स्टँड घेतलो आनी टायम येतलो तेन्ना कळटलें. पण हें जालां पळय हें रॉंग जालां हेचो आमी निशेध करता. अशें जावं उपकार ना. कित्याक इल्लिगल जायत्यो गोश्टी हांगा जातात. ताका सपोर्ट कोण करता आनी हेका सपोर्ट कित्याक ना? हेका सपोर्ट करपाक जाय आसलो. कित्याक ह्यो कल्चरल प्रोग्राम बरो प्रोग्राम ह्यो. लायसनाचें बरें आसा. लायसन कितें आसा तें खंय तरी एक फाटीं फुडें जालें सजमून व्हरोन येता. कित्याक हांगासर कितें ड्रग्स सोडिनात. हांगा आनी कितें धांगड डिंगड जायना. ह्या कार्यक्रमाक
काहीतरी बारीकशे एक परमिशन्स नाशिल्ल्या कारणान किंवा इतर कितें निमित्त दिवन जो बंद पाडलो ते खरोखर वायट दिसता. कारण इतलेच खातीर की रसीक प्रेक्षक खंयसून गोंय भरसून सावंतवाडी महाराष्ट्रासून लोक आयिल्लो हांगा. जवळ म्हाका दिसता 3-4 हजार लोक हांगा ह्या कार्यक्रमा खातीर काल उपस्थित आशिल्लो आनी ऐन वेळाचेर हो कार्यक्रम बंद पाडप हें जरा वायट दिसता. कार्यक्रम ह्या तयारी खातीर जवळ म्हाका दिसता 2-3 आदी तयारी चालू आशिल्ली भुरग्यांची. भुरगे मरून काम करताले हांगा आनी जे काम करतना पुलीस आशिल्ले सगळो रिपोर्ट सगळ्या बरो वता. पुलीस येवन तांकां सांगताली सगळी. तर त्याच वेळार जर तांकां सांगिल्लें अरे बाबा तुमी परमिशनां मात घ्या किंवा हेल्थाची परमिशन तुमकां एम्ब्युलन्स जाय पडटली तुमकां फायर फोर्साची जाय पडटली किंवा डेप्युटी कलेक्टरची परमिशन जाय पुलीस परमिशन जाय साऊंड सिस्टमाची परमिशन ह्यो ज्यो गोश्टी लागतात हे जर तेंचे कडल्यान पयलीं करून घेतिल्ले आनी हो जर कार्यक्रम सुरळीत जाल्लो जाल्यार सगळ्यांक ताचे आनंद जातलो आशिल्लो. सो ऐन वेळाचेर अशें बंद पाडप ही वायट दिसता. हे कार्यक्रम आतां ताका इलिगल कार्यक्रमांक जी परमिशनां किंवा पुलीस प्रोटेक्शन जें मेळटा तें कशे पद्दतीन एखादे आमदार किंवा जर कोणी तरी जर राजकीय शक्ती हेचे फाटल्यान जर असं बंद उडोवपाक जाल्यार खरोखर ताचो निशेध करपा सारको. कारण हे सांस्कृतीक कार्यक्रम ही लोकांची एक सांस्कृतीक भूक आसा ती सांबाळपाचो कार्यक्रम ही सातेरी भगवती संस्था करीत आसा. ते घुमट आरतीन आयज गोंयभर नांव कमयल्लें आसा तांच्यांनी. संस्कृती जतन करपाचो युवकांनी खंय तरी एक प्रयत्न केल्लो आनी आमी तेंची तोखणाय करता की एक अशे प्रोग्राम जायना आजच्या युगान की युवा पिढी खंय तरी आकर्शीत करपाक किंवा आदर्श घडोवपाक किंवा तांकां संस्कार घडोवपा खातीर अभंग वाणी किंवा आमचे दिंडी पथक अशें संस्कृतीचो जतन करपी कार्यक्रम आसलो. आमी सुद्दां पंचायतीन तांकां एनओसी दिल्ली कित्याक बरो कार्यक्रम करता म्हणून. आमी विदावट डायरेक्ट कंडिशना शिवाय डायरेक्टूच एनओसी दिल्ली तांकां आमच्या गांवांत जावनी असो कार्यक्रम म्हणून. देशभर हो कार्यक्रम गाजला सगळी कडेन एका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. पूण दुर्दैव आमचें की आमच्या मांद्रे मतदारसंघात बैलांचे धिरये जातात तांकां कोण ऑब्जेक्शन येयना. सनबर्ना सारको प्रोजेक्ट जो बिचाचेर जाय आसलो इतकी वर्सां तो कालच्या फावट धारगळीन जालो आमच्या शेजारच्या गांवांत. लोकप्रतिनिधीन ताका सपोर्ट केलो सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी सनबर्न जाता. सनबर्न सारको प्रकल्प हय जाता जाल्यार असले इव्हेंट कित्याक बंद पडटात. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकार. जुव्या पुलाची सामकी वायट स्थिती जाल्ल्यान रेवोडा जुवेच्या थळाव्या लोकांनी निशेध केलो. पुलावयल्यान येरादारी करप धोकादायक जाल्लें आसा. थळावो आमदार आनी सरपंचान दुरुस्तेच्या कामाक कळाव केला अशें थळावे सांगतात. मजगती पुलाचें काम सुरू करतले नवो पूल बांदतले म्हूण तियेचो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळणकार हांणी सांगलें. पळयात. जुव्या पुलाची वायट स्थिती जाल्ल्यान रेवोडा जुवेच्या थळाव्यांनी निशेध केलो. पुलाची अवतिकाय जाल्या. थळावा आमदार आनी सरपंचान पुलाच्या दुरुस्तेच्या कामाक कळाव केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पुलावेल्यान येरादारी करप धोकोदायक जाल्लें आसा अशें थळावे सांगतात. आयकात. फाटले फेब्रुवारी 2025 हो जो आमचो ब्रिज दिसता हो ब्रिज कॉलॅप्स जाल्लो एक डॅमेज जाल्लो आनी आमचे जे एकमेव साधन आहा येवपा वचपाचें ते बंद जाल्ले ऑलमोस्ट फॉर 7 लाँग मंथ्स. सो एक सर्टन आमचे फॉलोअप्स करून एक युथाचो ग्रुप जाल्लो. ऑलमोस्ट सगळे जाण आसले. आयज थोड्या जाणांक येवंक मेळोंक ना हितून. सो तेंच्यांनी फॉलोअप करून एक 5 म्हयन्यांनी कितें काम सुरवात जाली. एक 27 लाखाचे कितें टेंडर काडले गव्हर्मेंटान हे सगळे सांगले. एक व्हडले हे जाल्ले. आमदार येयलो आमदारान इन्स्पेक्शन केले आनी एक 7 म्हयने आमी सारको त्रास काडलो आनी 7 म्हयन्यांनी ऑफिशियली अजून काय हे करूं ना तेंच्यांनी बट दे हॅव थ्रोन इट ओपन. आमी एक डिमांड केल्लो हो जो ग्रुप आसा आमी एक डिमांड केल्लो की आमकां हांगर एक नवो ब्रिज जावचो म्हणून विच कॅन कॅटर 2 व्हिलर अँड 4 व्हिलर. एक 2 व्हिलर आणि एक 4 व्हिलर आरामसे सुटपाचे अशें आमी एक प्रपोज केल्लो आनी आमी त्या हितून आमी डेप्युटी कलेक्टर आसा किंवा आमदार आसा हांकां सगळ्यांक आमी लेटरां केल्ली. कितें आसा सत्य कितें आसा तें आसा बाबा ह्या टायमार जातलो बेश्टी फेकूगिरी करनाका. आमकां खरेंच टेन्शन येयला कित्याक हो पूल पळय न्हू सारको कमकुवत जाल्लो. हेंच्यांनी पोना चॅनलां मारल्या आनी सुट्टे सोरप करून काय बेश्टे जाता तशें हांगर चॅनलां मारून लोकांक हांगर हे केला. पूण एक्चुअली हो स्लॅब पळय न्हू तो सारको कमकुवत जाला. तो केन्नाय कॉलॅप्स जावंक शकता आनी अशें हावलें ना हे PWDचे जे मनीस येयल्ले तेंच्यांनी स्वता सांगला हो पूल आहा पळय हो चलपाच्या लायकी सुद्दां ना म्हणून. सारको डेंजर कंडिशनान पूल आहा आनी ह्या इतक्या डेंजर कंडिशनान आमी हे पुला वरसून अप एंड डावन करता. 2 व्हिलर वयता 4 व्हिलर कोणाक पडलेलेच ना. प्रशासन ठप्प जाल्लेल्या पंचायतीक पडलेले ना आमदाराक पडलेले ना. ह्या कितें हें चल्लां म्हाका कांयच खबर ना. हांगा रावता ते कोण घाटी काय गोंयकार हे पयलीं हांव प्रसार माध्यमांतसून तांकां विचारूंक सोदता.
आमी प्रत्येक दीस हांगा चलतना जीव मुठीत घेवन वयता. आमकां जे एश्युरन्स फुडल्या म्हयन्यात मेळ्ळा फेब्रुवारीन वील वेट फॉर दॅट एश्युरन्स. आमी ते एश्युरन्स आमचे follow-up continue ना चालू जाल्यार आहा. मार्चांतल्यान जो आमचो आमी पयलींच आमी हे केला पळय, आमी अनावन्स केला की जुयाकार फॉर न्यू ब्रीज. अंडर दॅट बॅनरा प्रमाणे आमी जे मार्चान जे कितें करपाक जाय पळय आमी रस्त्यार देवपाकूय फाटीं फुडें पळोवपाना. मजगतीं जुव्या ह्यान पयलीं जायतीं उदरगतीची कामां केल्यात. पुलाचें काम सुरू करतले, नवो पूल बांदतले म्हूण थियेचो आमदार आनी मंत्री निकण हळर्णकार हांणी सांगलें. पुला विशीं थियेचो आमदार हळर्णकार हाका पत्रकारांनी प्रस्न विचारिल्ले. ते जे सांगता ब्रीज पळय नवो बांदता ऑलरेडी बांदलो आसा. एक्झिस्टींग जेन्ना वीक जालो तेन्ना आमी तो रिपेर केलो, गव्हर्मेंटान रिपेर केला. तेन्नाय बोबाळ हें कर खाली 4 लोक आमकां आनी स्पेशली म्हाका ह्या जुंयार बरें काम करपाची संदी गावली जेन्ना 2002 सालांत जेन्ना हांव बरो आसलो त्या टायमार अशेंच तेन्ना म्हाजो नातेवाईक तेन्ना हेच लोक त्या टायमाचेर विसरताले कशें उलयताले हो तर आमदार जाय तर रेंव काडून तुवें व्हांवून वयताले. लक्षांत येलें हें तेंच्यांनी लक्षांत घेवंक जाय. इतकें उलोवन सुद्दां जेन्ना हांव 2007 आमदार जालो तेन्ना पयलीं त्या जुंया प्रोटेक्शन म्हणून भिंत बांदल्या. एक तर आमकां नवो पूल बांदता जाल्यार लँड एक्विजिशन एके सायडीक जुंय वाहनकारांचा एक ते मालक लँड एक्विजिशन केल्यार प्रोसेस खूब व्हडलो आहा. तेन्ना तुमी गांवच्या एका तुमच्या शेजाऱ्याक रिक्वेस्ट करा कितलोसो भाव घेवपाक इतलोसो लागता तेजी आमकां एनओसी दियात. तेजे एनओसी मागोवंक मागना. हो जो ब्रीज आहा तेजे देगोनूच आमी दुसरो बांदूंक शकता. तेजे देगेक आतां हो ब्रीज तर मोडीत एक लक्षांत घेवंक जाय. दुसरो ब्रीज बांदता करता कितको टायम लागतलो आमकां कळना. मोडपाकूय टायम जाय आनी मागीर परत बाकीचें करपाक टायम जाय. तेज्या पेक्षा तो आसतना ते देगेक बांदूंक आमी तयारी करता. PWD तेजें काम करता आनी काम ऑलरेडी हो ब्रिजार गाडयो वयता सगळें करता तरी गव्हर्मेंट बांदता. जो गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसा PWD आनी हे सगळी ही सिस्टम आहा पळय ती वच आनी दुकानार पयशे कितें घेवन येवं सारकें ना. आनी दर्यांचें काम आसलें कारण CR आहा तेका पायलिंगचें काम बीन आसलें ती सगळी पायलिंग घालून उपरांत तें काम करपाक ते तेंच्या लेवलार टॅक्निकल काम ते करताच. आतां ते वचना आतां 4 व्हिलर घेवन वचना पूण आमकां तो ब्रीज करपाक जाय. आमकां त्या लोकांची कन्सर्न आहा, आमकां त्या लोकांची काळजी आहा. ही 2007 पर्यंत हांवें सुरू केली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकार. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले